अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 10:30 सुमार हांगासर एक एक्सिडेंट जालो आणि एक्सिडेंट असो जाला की ती बायल जी आसा पळय ती एक बस आशिल्ली आणि बस येवन ती बायकाक मारून बस गेल्ली आसत अशें हांगासरले लोकांचे म्हणणे आसात। हांवें हांगासर पुलिसेक कॉल केलो, 112 नंबर डायलो एमर्जन्सीन पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिलें आणि पुलीस ते म्हणटा की आमी खंय बस स्टँडार रावन मॉनिटर करता। आमी इतलेंच सांगलें ताका क्लियर इन्फॉर्मेशन दिलें की बाबा रे तुमी हांगा ह्या स्पॉटाचेर यात आणि ते कॅमेरा आसा पळय त्या कॅमेराचेर तुमी फायंड आउट गोवा फुटफॉल कितें आसा थंयसर खंयची बस गेला ती, कित्याक ह्या गाडयेक सायडीच्यान मार्किंग आसा तांबडो कलराचो, हांगासर पेंट लागलेलो आहा त्या बायकाक। इमिजिएटली समज ती बस मॉनिटर जाली 10:30 सुमार हांगासरल्यान बस खंयची गेला ती मॉनिटर जाली जाल्यार तुमकां खंयच्याय चॅक पोस्टाचेर ती बस तुमकां धरपाक मेळटली। पूण आज आत्ता पर्यंत पुलीस हांगासर येयल्ले हाजीर जाल्ले ना, ते फक्त म्हाका फोन करता आनी सांगता की आक्षी पुलीस स्टेशनान कॉल कर, ह्या पुलीस स्टेशनान कॉल कर, जाल्यार हो एमर्जन्सी नंबर कित्याक? इफ यू वॉन्ट टू कॉल ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस स्टेशन, कॉमन पीपल विल नॉट अंडरस्टँड की ही ज्युरिडिक्शन खंय पडटा म्हणजे साद्या मनशाक खबर आसना। दनपार म्हणसर लोकांनीच बस सोदून काडली। बस स्टँडार पार्क करून दवरिल्ली। पुलिसांनी ड्रायव्हराक धरला आनी बस ताब्यांत घेतल्या। प्रुडंटा खातीर ओमकार फरारी आनी शिरीष कुंकळयकार।